पळयात तो दाराच्या उमऱ्यार आसा. हाच्या आनीक एक भागान परतून एकदा तुमकां येवकार. आज कोविड-19 महामारी संवसारान भोगल्यात त्या खोर महामारींतली एक खोर महामारी म्हूण उगडासाक उरतली. उक्ते दोळ्यांनी पडूंक जायना तसल्या एका ल्हानशा व्हायरसान आख्ख्या संवसाराक थांबयलो. आख्ख्या संवसारभर मिलियनांनी लोक मेलो आनी जायते नांव वस्ते लोकूय मरोन गेले. आमचे स्वताच्या कुटुंबाचे कांय वांगडी आनी इश्टमित्र आज आमच्या सांगाताक नात. हॉस्पिटलांच्या भायर रावन निराशीपणान सुस्कार सोडून कश्टांतल्या लोकांच्यो व्हडल्यो वळी आसताल्यो. तांचो उगडास आजुनूय आमच्या मनांत ताजो आसा. ह्या घडणेच्या म्हत्वा विशीं तुमी जेरूल चिंतलां आसतलें. ही महामारी देवातावन आयलोली एक खुणा जावंक शकता काय? जेजू क्रिस्ताच्या दुसरे येण्याची खुणा? 1961 आणि 1965 वर्सां मदें आमचे अनुग्रहीत सायबीण मायन घराबांडलांत आमकां शिटकावणी दिल्ली. जेन्ना ती 4 भुरग्यांक दिश्टी पडलोली, तिणें सांगलोलें की बऱ्याक आनी वायटाक, व्हडल्याक तशें ल्हानाक एक खुणा दितोल्यात म्हूण. एक शिटकावणी जी शेवटाचो काळ लागीं पावला म्हूण दाखोवन दिवंक. होय, ही खुणा जावन आसा कोविड-19 महामारी, जिचो परिणाम संवसारभर आसलेल्या सगळ्यांचेर जालो. कडक लॉकडावनाची, एकसुरे रस्ते आनी ओसाड पडलोल्या शारांचे, जे त्या वेळार व्हायरस पातळ ना जावंक गरजेचें आसलें. ताचे आमी जिवे गोवाय जावन आसात. वॅक्सीन ना जाल्ल्यान एका वांकड्या वेळाच्या काळान आख्खे संवसाराक बोनकोणीत सापडायलो. पूण हे महामारी विशीं परिशुध्द मायेचे संदेश व परिशुध्द पुस्तक कितें सांगता ते एकल्यान पासून ताची चवकशी करूंक ना. 2700 वर्सां आदीं इसायास प्रवाद्यान असल्या एका लॉकडावना विशीं बाकीत केल्लें. लुटलोल्या शाराचो भोंग जाला. दर एका घराचें दार बंद आसा. कोणाच्यानूच भितर वचूंक जायना. इसायास 24:10 जावन लंडन, पॅरीस, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली वो लागू जातलें खंयचेंय एक व्हडलें शार, ती सगळीं एका लुटलोल्या शाराच्या ह्या वर्णनाक सोंपतात. संवसारांतली व्हडली आनी व्यस्त आसपी शारां सगळ्यांची गोत एक सारकी जाली. जे भाशेन इसायास प्रवाद्यान केल्लें हें बाकीत पूर्णतायेक पावलें. शिमो बंद केल्यो, फ्लायट्स बंद केले. ह्या शारांतले सगळे बोवाळ रस्ते म्हयन्याचे म्हयने ओसाड पडलेल्या पोरीन दिसले. वाटिकान आनी मेका सारक्या फामाद धर्मीक स्थानांनी पर्यान ह्या ल्हानच्या व्हायरसा मुखार आपल्यो दिम्यो मोडल्यो. कोणाकूच सोडूंक ना, कारण देवान हे इसायास प्रवाद्या वरवीं आदी फुडें जाहीर केल्लें. निसंतानाचे शिरांट येता तेन्ना ते तुमचो भोंग करतले. येता तितले पावटी ते तुमकां धरून व्हरतले. दर सकाळीं ते येतले. दर एका दिसा एडो कांपेरो तुमचेर येतलो की तेन्ना मात हो संदेश तुमी समजूंक पावतल्यात. इसायास 28:18 आनी 19. निसंतानाचे शिरांट येता तेन्ना ते तुमचो भोंग करतले. ह्या उतरांताय हांव तुमचें मन ओडूंक सोदतां. ह्या उतराचो अर्थ कितें काय? कोरोना व्हायरसाचें थांबनासलोलें पसारणे जें जाय तो तेंप चालू उरलें आनी एका खऱ्या वॅक्सिनाच्या व उपायाच्या उणेपणान दर एका सरकाराक
दर एके भलायकीचे सेवे मांडावळीक सगळ्या ल्हान व्हड कॉर्पोरेट्स आनी इस्कॉलां आनी कॉलेजांक पुऱ्यांक खाला उडयले. ह्या व्हायरसाक सांबाळून नासलेलो कोणी तरी एक मनीस आसा? आमी जियेता ह्या काळांत ह्या महामारीची घडणेक जेरूल एक व्हड म्हत्व आसा. 2005 तावन देवाचो दूत जोझफ पुन्नार जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याची बरी खबर संवसाराक पोरगोट करीत आसा, जाका सद्वार्ता अशें म्हणटात. हे देवीक सेवे वरवीं देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनशाची कूड घेवन ह्या पृथ्वीर आयला म्हूण ताणें जाहीर केलें. तशेंच ताणें ह्या स्वताक साक्ष दितात त्यो काळाच्यो खुणा कोडीत केल्यात. ह्यो काळाच्यो खुणा ज्यो विचित्र घडण्यो जावन आसात त्यो आमच्या सरभोंवतणीन एकाच वेळार घडटात आनी आमी त्यो आमचे पिळगेन पळयतात, आयकतात आनी अणभवतात. पूण सोबेच्या अधिकार संस्थांनी हे बरे खबरेचो तिरस्कार आनी फकाणे केल्ल्यान बरे खबरेचो दूत जोझफ पुन्नार तांकां विवादाचो विशय जालो. देवाच्या उतराची चवकशी करिनासतना तांणी दिसून येता त्या ह्या काळाच्या खुणाक तांचे दोळे लेगून धांपले. भावा भयणीनो, जबाब फावो जावंक ना तसले प्रश्न तुमकांय घोडे आसतले म्हूण आमी समजता. पूण हें स्वाभावीक जावन आसा. तरी आसतना तुमी जर देवाचे कुशीक उबी रावंक तयार आसात आनी देवाचें उतर पूर्णपणीन सत म्हूण सत मानतात जाल्यार आमी आशेतात तुमच्या प्रस्नाक जबाब दिवंक. मोगाच्यानो, देवाच्या पुताचो वेळ जो मोहिमेवंत जावचे खातीर ह्या पृथ्वीर येवन जाला ताची ही महामारी एक खुणा म्हूण आमकां उगडास करता. कारण पळयात तो दाराच्या उमऱ्यार पावलो आसा. फुडल्या भागांत आनीक एक खुणा घेवन आमी परतून येतले. हो वर्त्या देवा बापान तुमकां सगल्यांक सुबा आशिर्वादान भरूं. आमेन.